All right, let me take this opportunity to say thank you to Pastor Rock and to Grace and Truth Baptist Church. Pastor Rock and Grace and Truth Baptist Church धन्यवाद दिता है वेळार for your gracious hospitality to us these last several तुम्ही days. आमकां बरे भाशेन सांबाळला थोडे दिसांनी We've enjoyed ourselves immensely, आमी जायते खुशालकाय भोगलात and your love for us has been well expressed. आणि तुमचे मोग आमकां दिसती पडला From our hearts, we say thank you आणि very आमचे much. काळजांतल्यान आमी तुमकां धन्यवाद दितात. I'd like to read a verse from Titus chapter 2 to begin this afternoन. टायटसाचे दुसरे चॅप्टरांतल्यान आयज हांव वाचूंक सोदतां. We'll read verse 13 and then ask God to bless our time together in His Word. 13वी ओळींतल्यान आमी वाचतले आणि देवा लागीं आमी मागुया की जेजू आमचे हे उतराचेर बेसांव दी म्हणून. As you will see, this verse ties into the theme of the conference we had a few days ago. आमचे जे कॉन्फरन्स आले ते थिमाचेच वयर हांव उलोवंक सोदतां आयज. We preached about looking unto Jesus. आणि जेजूचेर नजर दवरपाचें आमी शिकलेले. In Titus 2, there is something we are to be looking for. तितुसाचे दुसरे चॅप्टरान वर्स नंबर 4 आमी पळयतात. Verse number 13, the Bible says this. सो तो अवेस्वरान आमी वाचतात. Looking for that blessed hope. आमी ते मोलादीक दिसाक आमी पळयतात. And the glorious appearing of our great God. आणि मोहिमाचे जेजू येवपाचे ते मोहिमांक पळोवपाक आमी आशेन रावलात. And our Savior, Jesus Christ. आमचे जे तारण दिवपी जेजू ख्रिस्त. Let's have a word of prayer. यात आमी मागणी करूया. Father, thank you for this day. सोम्या धन्यवाद दिता आयजचे दिसाक लागून. Thank you for the gift of your grace. आणि तुजे कृपेक लागून आमी धन्यवाद दिता. Thank you for the love that you've shown us. तुजे मोग आमचेर तुवें दाखयला म्हणून धन्यवाद दिता. Thank you for the truth you have given us. तुवें स्वत आमकां दिला ताचे खातीर धन्यवाद दिता. Thank you for the promises you have made us. आणि तुवें आमकां जे प्रॉमिस केला ताचे खातीर आमी धन्यवाद दिता. Thank you for those who were gathered here today. आणि हांगा येयल्यात सगळ्यांक लागून आमी आर्गां दिता सोम्या. Father, we are asking for the presence and help of your Holy Spirit. पवित्र आत्म्यान आमकां भरून तूं आमकां आदार दिवचे म्हणून आमी मागता. Guide us into the truth. स्वतान आमकां चलोय Give us good understanding आणि आमकां सोजमोनी दी and a desire to apply what we learn from your word. आणि स्वत जे आमी शिकतात ते आमचे जिवितांत चलोवपाक आमकां बेसांव दी. May Jesus Christ be praised in everything that's said and done. जेजू क्रिस्ताचे मोहिमा जावन दी जे आमी आयकोतले आनी म्हणटले तितून. In His name we pray. जेजू Amen. क्रिस्ताच्या नांवान मागता. आमेन. On the evening of His crucifixion, Christ was in the upper room with His disciples. जेजू खुर्सार मरपाचो आदी त्या सांजेचे वेळा आपल्या शिष्या वांगडा तो वयर आसलोलो एका Told them, रुमान. I go to prepare a place for you. आणि तो म्हणटा हांव तुमचे खातीर एक जागो तयार करपाक वयता. And if I go to prepare a place for you, आणि हांव जरी तर गेलो जाल्यार He said, I will come again. हांव परतून येतलो तुमचे लागीं. It sounds to me like a promise. आणि म्हाका ते एक प्रॉमिस म्हणून आवाज येता. And every promise Jesus makes is a promise Jesus keeps. आणि जे प्रॉमिस जेजू आमचे लागीं करता ते प्रॉमिस तो फुलफिल करता. And the promise is just as true today as it was when Jesus made it. आणि आयज पासून ते प्रॉमिस आसात जेन्ना जेजून ते दीस केल्ले तशेंच आयजूय ते आसा. There is a day coming when Jesus Christ will return. एक दीस अशें येवपाचें आसा जेन्ना जेजू ख्रिस्त परतून येतलोच. The Bible says we'll be caught up together to meet Him in the air. आणि देवाचे उतर म्हणटा सगळे आमी जे भावार्थी आसा आमकां वाऱ्यार जेजू दोतलो. And we'll forever be with the Lord. आणि आमी सदांच काल जेजू वांगडा आसतले. The Bible calls that our blessed hope. आणि देवाचे उतर म्हणटा ते आमचे मोलादीक विश्वास. And something the Bible calls a hope is something that we are certain will happen. आणि देवाचे उतरान जे आमचे आशा म्हणून आसा ते खरीतपणान जातलेच. It hasn't happened yet. आणि ते अजून जावना. But we know that one day it will. पण आमी जाणा ते एक दीस जातलेच म्हणून. The Holy Spirit makes Christ's return a big deal in the New Testament. पवित्र आत्मो आमकां नवे करारान शिकयता की जेजू येवपाचो आसा ते व्हडले हितून करून दाखयता आमकां. There are at least 69 references in the New Testament
to the return of Jesus Christ. 69 पावटी नवे कोरारान जेजू पोतून येवपाचे ते वाक्य आमी शिकतात And it's something we ought to be excited about. आणि हे आमी आमच्या जिवितान खुशालकाय काय जावपाचे खबर It's something that we need to be mindful of. आणि आमच्या मनान आमी हे धरूंक जाय It's a promise we are told to focus upon. देवान आमकां हे प्रॉमिस केला आमी आमचे नजर जेजूचेर धरूंक जाय In verse 15 of Titus 2, the Bible says this. आणि पहिले Verse 15 of Titus 2. 15 वरान टायटस चॅप्टर 2 आन आमी वाचतात These things speak हे उलयता and exhort and rebuke आणि आमकां शिकयता with all authority. सगळे अथॉरिटीन Let no man despise thee. आणि कोणूच मनीस हे नाकारूंक जायना सोत Verse 15 highlights the importance of the verses that precede it. 15 वर आमकां एक हायलाइट करून दिता दुसरे वर येवपाची हितून God is saying we've got to be careful to look for Christ's return. आणि जेजू म्हणटा आमी सामके आमचे नजर जेजूचेर धरून आमी रावंक जाय तो परतून येवपाचे पळोवन Because we tend to lose sight of that promise. क्योंकि जायत्या वेळान ते जे आशा जे प्रॉमिस आसा तितूंतल्यान आमचे नजर सायडीक वयता What I want to show you from the Bible this afternoon आयज दनपारचे वेळार हांव तुमकां बायबलांतल्यान सांगूंक is सोदतां why the blessed hope is so important. हे जे मोलादीक आशा आसा हे कित्याक भरपूर मोलादीक जावन आसा Why we have to be constantly reminded of Christ's promise that He is coming again. हे जे प्रॉमिस जे आसा जेजू परतून येवपाचो ते परतून कित्याक उडास करूंक जाय आमकां The first point is that the blessed hope provides peace. पहिले जावन आसा की हे मोलादीक जे आशा आसा ते आमकां शांती दिता When Jesus made that promise in John 14, जेन्ना जेजून हे प्रॉमिस केलो 15 जुवावाचे 15वी हितून गॉस्पलान He prefaced it by saying this. तो हे म्हणलो He said, "Let not your heart be troubled. तुमचे काळजान दुखीत जायनाका तुमी Ye believe in God, believe also in me." तुमी देवाचेर विश्वास करता जाल्यार म्हजेर विश्वास दवरात And then He made the promise, "I will come again." आणि ताणें आनीक प्रॉमिस केला आनी म्हणलो हांव परतून येतलो And the promise Jesus made, it provides peace to our troubled hearts. आणि जे प्रॉमिस जेजून केला ते आमचे काळजांत एक आशा दिता When the Bible speaks of the rapture in 1 Thessalonians 4, जेन्ना रापचराचे पहिले थेसलोनियन चॅप्टर 4 वाचता आमी the passage ends with this statement. हे खबर जावन हितून काबार जाता Wherefore comfort one another with these words. कित्याक म्हणचे आमी एकामेकांक आदार दिवंक जाय हे उतरा वरवीं Jesus said, "In this world ye shall have tribulation." जेजून म्हळें ह्या संवसारांत तुमकां जायते कश्ट भोगचे पडटले Whether you're saved or whether you're lost, your life will be full of troubles. तुका सासणाचें जिवीत मेळला या सासणाचें जिवीत मेळूंक ना सगल्यांक आमकां त्रास भोगचे पडटलेच ह्या संवसारांत Just part of life in a world that is cursed by sin. हे संवसारांत आमकां हे संवसार देवाचे शिराबान पडलेले आसात And there are many opportunities for our hearts to become troubled. आमचे काळजान दुख जावपाक हे संवसारांत जायते अशे खबर आसात Political problems, पॉलिटिकल प्रॉब्लेम्स आसात physical infirmities, आमचे कुडींत जे दुयेंस financial shortcomings, पयशाचे प्रॉब्लेम problems in your families and आमच्या relationships. कुटुंबांत आणि आमच्या फॅमिलींत प्रॉब्लेम आसात And if we get our focus on those things, our hearts will be troubled. आमी जरी तर आमचे नजर जेजूचे वयल्यान आमी काडले जाल्यार आमचे काळीज त्रासान बुडटले Being in the ministry, I hear a lot about people's problems. हांव जेन्ना हांव मिनिस्ट्रीन आसता म्हणून म्हाका खबर आसा हांव जायते लोकांचे प्रॉब्लेम आयकता And there are a lot of problems that I don't have an answer for. आनी जायते अशे प्रॉब्लेम आसात जे प्रॉब्लेम म्हाका जबाब ना दिवपाक There are a lot of problems that seemingly will never be fixed in this life. आणि असले जायते असले प्रॉब्लेम कश्ट आसा जे ह्या संवसारांत ते काबार जावपाची ना खबर But there is not a problem you will face or that I will face. ह्या संवसारांत अशे असले प्रॉब्लेम ना जे तूं आनी हांव भोगतलो
that will not be immediately solved when Jesus की comes जेजू again. ख्रिस्त ते काबार कोचोना म्हणून अशें कांयच ना. Everything that's wrong will be made right. सगळे जे चुकी आसा सगळे जेजू सारको कोतलो. All of our heartaches will be in the past. आमचे काळजाचे दुख सगळे नाच जातले. We'll enjoy peace forevermore. आमच्या काळजान सासनाचे सासनांक शांती येतली. And if I can look to that blessed आणि hope, हांव जरी ते मोलादीक आशाचेर नजर दवरलो जाल्यार if I can anticipate the return of one who'll fix every problem in my life, आणि हांव ते पोंग जाय जो जेजू माझे जिविताचे कष्ट सगळे काडून उडयतो. then that promise can put peace in my heart. आणि हे जे प्रॉमिस आसा हे माझे काळजान शांती हाडटा. And the strength and comfort I need for every day. आणि हे माझे सदांच्या जिविताक शक्ती आणि आधार दिता. I need to look for the blessed hope आणि हांव माझे नजर त्या मोलादीक दिसाचेर दवरूंक जाय. because the blessed hope provides peace. कित्याक म्हणजे ते मोलादीक दीस म्हाका शांती दिता. Secondly, the blessed hope produces holiness. दुसरे खबर म्हणजे ते मोलादीक दीस आमकां पवित्र करता. 1 John chapter 3 says this पहिले जुवामाचे तिसरे चॅप्टरान आमी वाचता. in verse number 2. दुसऱ्या वयसवरान Beloved, now are we the sons of God, माझे भाव भयणीनो आमी देवाची भुरगीं जावन आसा. and it doth not yet appear what we shall be. आणि आमकां दिसती पडना की आमी कितें जातले म्हणून. But we know that when he shall appear, पूण आमी जाणा की जेन्ना तो जेजू येतलो we shall be like him, आमी सगळे तेजे भाशेन दिसतले. for we shall see him as he is. आमी कित्याक ताका पळयतले तो कसो दिसता म्हणून. That's our blessed hope. आणि ते खुशालकायेचे खबर. One day I will be like Jesus आणि एक Christ. दीस आमी जेजू ख्रिस्ताचे भाशेन आसतले. One day the salvation God started when I called on Jesus' name, जेजूचे नाव जेन्ना हांवें तोंडान घेवन जेजूक उलो मारलो तेन्ना म्हाका सासणाचें जिवीत मेळलें. God will finish that good work. आणि ते जेन्ना जेजूक आमी पळयतले ते काबार जातले. I'll be delivered from the presence of sin. येस पातकांचे जे बंदकोणींतल्यान म्हाका सुटका मेळटली. I'll never again be tempted. आणि केन्नाच आमच्या जिवितान टेम्पटेशन येवची ना. I'll never again displease my Lord. केन्ना देवाक आमी दुखी करचे ना. आनी The next verse in the passage says this: दुसऱ्या वयसवरान आमी वाचता. Every man that hath this hope in him जो दोर मनीस जे हे आशा धरून दवरला purifieth तो himself, आपूण पवित्र जिवीत जियेता even as he is pure. जशे जेजू पवित्र आसा. The Bible says there's something about looking for Christ to come again देवाचे उतर म्हणटा जेजू परतून येवपाचो आसा. तितून एक बरी खबर आसा that will have a purifying effect in your आनी life. तितून आमकां शुद्ध करपाची एक खबर आसा. There is a lack of holiness in modern day Christianity. आयच्या जिवितान जायते क्रिस्तांवांच्या जिवितान पवित्र जिवीत ना. And according to the Bible, it can be partly attributed to this fact. आनी बायबलाचे प्रमाणे आमकां जाणा जाता की अशें स्वत म्हणून That we've lost sight of the promise की of आमचे Jesus coming. नजर जेजूचेरल्यान भायर सरल्या. When's the last time you heard somebody talk about it? केन्ना तुम्ही आयकला की आमी पवित्र जिवीत जिवंक जाय म्हणून. When's the last time you heard someone preach about it? कोणेन केन्ना तुम्ही लास्ट आयकला की अशें When's the last time you thought about Jesus coming again? जेजू परतून येतलो हे खबर केन्ना तुम्ही आयकला. Something we have to keep right in front of our eyes. हे स्वत आमी आमचे नजरेन फुडल्यान दवरूंक जाय आमी. And it'll have a purifying effect in our आनी lives. आमचे जिवितांत आमी शुद्ध जातले. The Bible says there are many crowns that a Christian can earn. देवाच्या उतरान म्हणल्यार जायते जो क्रिस्त लोक आसा तांकां जायते मुकुट मेळटले म्हणून. One of them is called a crown of righteousness. आनी एक मुकुट धार्मिकताचे मुकुट जावन आसा. It's interesting that the crown of righteousness is promised to someone who does this. हे मुकुट जे आसा तांकां जे धार्मिकता जिवितान जियेतात. It's promised to those who love the appearing of Jesus Christ. जे पवित्र जिवीत जीवन जेजूचे वाट पळयता तांकां हे धार्मिक मुकुट मेळटले. Because there's something about looking for Christ to come again कित्याक म्हणजे जेजू परतून येवपाचो आसा ते
एक बरी खबर that will motivate you to live a righteous life. आणि ही खबर आमकां पवित्र जिवीत जीवपाक आमकां आनीक फुडें वता. You see, when Jesus returns, जेजू परतून येतलो तेन्ना the next event will be the judgment seat of Christ. दुसरे खबर म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे सिंहासना फुडल्यान आमी न्याय करपाक रावतले. And that is when believers' works will be tried. आणि तेन्ना जे भावार्थी आसा तुमी केल्ला ते सगळे कोरण्योक लागून जेजू आमकां न्याय करतलो. Not to determine if we go to heaven or go to hell. स्वर्ग वयतलो या नर्क वयतलो तेजे खातीर न्हू, That's already been decided. ते जेजून ऑलरेडी डिसायड केल्लो आसा. But to determine what rewards we will receive for our service to Christ. पूण जेजूक मानले उपरांत तुवें जे सेवा केला ते सेवाक परमने तुका मुकुट दिवपाचे न्याय जातले. So when we look for the blessed hope, जेन्ना आमी ते मोलादीक आशाचेर आमी नजर दवरतले it helps us live like we will wish we would have lived when we stand आनी before तेन्ना the Lord. आमकां दिसतले की अरे हांव बरे भाशेन जिवंक जाय आसलोलो. So the blessed hope produces peace. आनी मोलादीक आशा शांती दिता. The blessed hope produces holiness. मोलादीक आशा पवित्र जिवीत दिता. And the blessed hope promotes service. आनी मोलादीक आशा जे आसा सेवा करपाक आमकां आनीक फुडें वता. I'd like to read to you from 1 Thessalonians chapter 1. पयले थेसलोनियन आनी पयले थेसलोनियन पयले चॅप्टरान आमी वाचतात According to verse 9, आनी 9 आवेस्वरान the people to whom this letter is written हे जे लोक आसा जे लोकांक हे चीट बरयल्ले आसा had turned to God from idols ते मुर्त्योक सोडून देवाक मानून घेतले. to serve the living and true God. सोत आनी जिवीत देवाक सेवा करपाक लागून. Verse 10 says, and to wait for his son from heaven. आनी आमी पळयता ते सर्वेस्पराचे पुताचे वाट पळयतात स्वर्गांतल्यान येवपाचो. So there's a connection between waiting for Christ to come जेजू परतून येतलो ते आमी ते येवकार करपाची आमी आशान आसा and serving Jesus Christ. आनी जेजूचे सेवा करपाचे. This connection is made in Romans 13, हे आता एक कनेक्ट जाल्ले आसा रोमनाचे 13वी चॅप्टरान. where the Bible says the night is far spent, देवाचे उतरान बरयला की रात the day is at hand. गेले आनी दीस फुडें आसा. Our salvation is nearer than when we believe. आनी आमचे सासनाचे जिवीत आता तारोन आता लागीं पावल्ले आसात. Let us therefore cast off the works of आमी darkness आमचे ते काळकाचे आमचे जे काम आसा ते आमी सगळे सोडून दिवया. and make no provision for the flesh, आनी आमचे कुडीक लागून कसलेच आमी जागो दिवंक जायना. but put on the Lord Jesus पूण Christ जेजू क्रिस्ताक आमी नेसुया and get busy doing something for आनी him. देवाक लागून आमी सेवा करुया. I don't know about you, but when I witness to lost people, आनी आमी जेन्ना म्हाका खबर ना तुमी केन्ना एका मनशाक शुभ वर्तमान प्रगट केला कोणा कडेन, it is difficult to get them to see the urgency of their decision. ते रोखडे जेजूक मानून घेवपाक आमी तांकां हे करूंक जायना. They hear the gospel and maybe they understand the ते gospel, आयकतात शुभ वर्तमानाक आनी गोडेक सोजमता बी, but they hesitate to make a decision. पूण ते स्वीकार करिनात. They put it off. ते भायर दवरतात. They don't see how important it is. ते मोलादीक खबर पळयनात. They assume they'll have another opportunity. ते चिंतात की म्हाका आनी एक चान्स मेवतलो म्हणून. They think they have plenty of time to make a decision. आनी म्हणटात म्हाका आनीक जाय तो वेळ मेवतले जेजूक मानून घेवंक जाय जाल्यार. Try to tell them now is the accepted आनी आमी time. सांगूं जाय की आयज आनी आतांच हे वेळ आसा सासणाचे We try to tell them you're not promised आनी tomorrow. आमी सांगूं जाय की फाल्यां आमकां प्रॉमिस दिल्ले ना. It's appointed a man wants to die. मनशाक एक पावटी दिला की तो मरतलो And no one knows when that appointment आनी कोणाक is. खबर ना तो केन्ना मरतलो म्हणून. But God's people lack the same sense of पूण urgency. देवाचे मनशांक पासून पूण देवाचे मनशांक हे भितर ना की सासणाचे शुभ वर्तमान लोकांक परगट करपाक. Jesus Christ is coming. जेजू ख्रिस्त परतून येवपाचो आसा And it might be today.
आणि गोडेक ते आयज जावं शकता. But just like right now is the best time to be saved, आणि आयज ह्या वेळान जे सारकेच वेळ आसा जेजूक मानून घेवपाचे. right now is the only opportunity we have to do something for Jesus Christ. आणि देवाचे सेवा करपाक आमकां एक चान्स मेळटा आयज. We need to have the same sense of urgency regarding our service to Christ आणि आमी हे अर्जंट कशें काम घेवंक जाय आणि देवाची सेवा करूंक जाय. as we wish that lost people had about their salvation. आणि आमी जाणा जावंक जाय की आमी जशें आमकां जाय की ह्या संवसाराचे लोक जेजूक मानून घेवंक जाय तशेंच आमची आशा जेजूची सेवा करपाक आसूंक जाय. We've spent only a few days in India, आमी थोडेच दीस आमी इंडियन वेळ आमचे घातले आमी. but it has become very evident पूण आमी पळयता जाणा जातात that your pastor has great zeal for serving God. की तुमचे पास्टराक एक व्हडले झील आसा देवाची सेवा करपाक. And these Bible school students that are in training हे बायबल स्टुडंट जे आसा जे ट्रेनिंग घेतात have a great desire to give their lives in service to God. देवाक सेवा करपाचे एक व्हडले डिझायर आसा तेंच्या काळजांत. But it's not just for the preacher. पूण एक फकत एक पास्टराचे न्हू, It's not just for those training for ministry. फकत जे बायबल स्कूलान जे ट्रेनिंग करता तेंचे काम न्हू हे. Every Christian has a job to do. दर एक भावार्थीचे काम आसा देवाचे सेवा करपाक. There's a way in which God wants you to serve Him. आनी जायते अशे जागो आसा वेळ आसा की खबर आसा जे आमी सेवा करूंक जाय. And stop putting it off. आमी ते बंद करपाचे आता. You might not have tomorrow. फाल्यां घोडेक आमकां चान्स मेवची ना. The blessed hope, ते मोलादीक आशा it promotes service to Jesus ते Christ. आमकां देवाचे सेवा करपाक आमकां फुडें व्हरता. Are you lacking in any of these areas? ह्या तीन खबरान तुमच्या जिवितान कितें तरी कमी आसा? Do you lack the peace that God gives? शांती तुमच्या काळजांत आसा? Are you lacking in your service to Jesus Christ? देवाचे सेवा तुम्ही करतात या ना? Is there a lack of holiness in your life? तुमच्या जिवितान पवित्र जिवित आसा या ना? You need to focus more on the fact that Jesus Christ is coming. तुमच्या नजर जेजूचेर दवरूंक जाय की जेजू परतून येवपाचो. You need to continually remind yourself of the promise Jesus made. आणि सदांच तुम्ही उगडास दवरात की जेजू परतून येतलो आणि हे प्रॉमिस आमकां केला तो. The verse we read said, looking for that blessed hope. आणि आमी वाचला की ते मोलादीक आशाचेर दिसाचेर आमी नजर दवरूं. That's something you have to do on purpose. हे तुम्ही काळजांतल्यान तुम्ही हे करूंक जाय. That's why it's so important to be in church. आणि देवाचे इग्रोजीन आमी येवपाक हे That's why it's so important to be in your Bible. देवाचे उतरान रावपाचे मोलादीक जावन आसा. We need these reminders on a daily आणि basis. सदांच आमी हे उगडासान दवरूंक जाय. And what a promise Jesus has given. आणि जेजून आमकां हे व्हडले एक प्रॉमिस दिला ते आमी जाणूंक जाय. I will come again. हांव परतून येतलो. Let's not forget that promise. ते आमी विसरूंक जायना. Father, thank you for your word today. सर्वेस्परा हांव धन्यवाद दिता तुज्या उतराक. Thank you for the promise that you've given. आणि आमी प्रॉमिस करता. Lord, may we be mindful of your return. आणि सोम्या तुवें प्रॉमिस केला ते आमी मनान दवरतात. And may it have its work in our lives. आणि सोम्या आमी मागणी करता हे आमच्या जिवितांत जावंक जाय म्हणून. In Jesus' name, amen. जेजूच्या नांवांत आमेन. आमेन.